आज आम्ही ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUC पणजे शहरांत ह्यो मे डेचो उत्सव मनयतात। आम्ही ह्यो उत्सव मनयत आसतना आख्ख्या संवसाराच्या कष्टकरी लोकांक, श्रमजीवी लोकांक आम्ही वंदन करता आणि आम्ही मे डेचे ग्रिटिंग्स सगळ्या लोकांक आम्ही अर्पिता। कष्ट करपी श्रमजीवी लोक जे संवसारांत सगळ्यांनी आसात, प्रत्येक संवसारांतल्या कोणच्या कोपऱ्यांनी आहा तांकां सगळ्यांक आमी वंदन करता, सलाम दिता आणि तांकां ह्या दिसाची परबीं दिता। ह्या दिसा आमी उगडास करतात की कामगारांचेर खूबशे प्रश्न आसात, पण त्याच बरोबर कामगारांनी आपल्या चळवळीच्या बेसीचेर आमची चळवळ करून ह्या संवसारांत खूब सुदारण हाडलेले आहा। गरीब गोर लोकांच्या जीवनात, श्रमजीवी लोकांच्या जीवनात आणि ह्यो बदल जो आहा ह्यो तात्पुरतीक ना, ह्यो बदल काबार करपाक, ह्यो जे अधिकार काबार करपाक संवसारांतले जे भांडवलदार आहा, संवसारांतले जे मॅनेजमेंट आहा, संवसारांतले जे सत्तेधारी लोक आसा, संवसारांत जे भांडवलदार आहा, संवसारांतले खूबशे राजकीय लोक हे कामगारांचे अधिकार काबार करपाक, आमच्या देशाचो सुद्धा सरकार आमच्या कामगारांचे अधिकार काबार करपाक कांय काळे कायदे, 4 काळे कायदे हाडलेले आहा। जशे शेतकारांचेर जुलूम जाले तशेंच कामगारांचेर हे जुलूम जावंक लागला। तेका लागून शेतकारांनी आपली एक वर्साची चळवळ करून आपले 3 काळे कायदे रद्द करून घेतले। कामगार वर्ग आख्ख्या देशाचे एकठांय जावन कामगार वर्गांनी आम्ही डिसिजन घेतला की हे 4 काळे कायदे, कामगार विरोधी कायदे ते काबार करपाक जाय, ते भायर मारपाक जाय आणि कामगारांचे अधिकार जे इतली वर्सांची चळवळ करून ते आम्ही हासिल करून घेतला ते संरक्षित दवरपाक जाय। त्याच बरोबर आम्ही आख्ख्या देशाचे कामगार कमीत कमी पगार, अकुशल कामगार, अनस्किल्ड कामगार आहा ताका 24,000 एक म्हयन्याक आसपाक जाय। दिसवाडो मिनिमम वेजेस पर डे should not be less than 1,000 rupees for unskilled workers. For a skilled worker, it should be at least 35,000 per month. आणि तसेच बायलांचेर जो जुलूम जाता, भुरग्यांचेर जे जुलूम जाता, जे श्रमजीवी लोकांचेर जुलूम जाता ते बंद जावपाक जाय। एक विकसीत सुखान भरलेलो आम्ही समाज घडोवपाक जाय। आम्ही त्याच बरोबर जे संवसारांत जितले पळय युद्ध जाता, जावं ते युक्रेन, जावं ते गाझा, जावं इन पॅलेस्टाईन, जावं इन आफ्रिका, जावं इन एशियन नेशन्स, all these wars must end. These wars are actually started off, they are initiated by those in power, those who have the capital. Capitalism is the root cause of wars in this world. आम्ही म्हणतात, if you look at the history of mankind, during the last 100 years, 150 years of the rule of capitalism, Bhadwaldarshai, has miserably failed the people of our country, failed the oppressed people, failed the majority of people in this world. I mean, we say that this capitalism should be thrown out and socialism should be brought. We build a socialist society. That is the kind of society we need to build. Union करपाक दिना कित्याक तांकां भांडवलदारांक त्यांच्या सावळेची भिरांत आसा। गोमल्यांनी तांकां कामगार वर्ग आणि गरीब गोर लोक संघटीत जाल्लो नाका आणि ताका लागून ते सगळे आडकोळी हाडटात। पण गरीब गोर लोक, कामगार वर्ग, श्रमजीवी लोक त्यांनी संघटीत जावन आपल्या अधिकारांक झुजपाची ही जापसालदारकी आहा। इट इज देअर ड्युटी। ह्या मे दिसा आम्ही सगळ्या लोकांक आम्ही आमचो निरोप दिता। कार्ल मार्क्सान उलो दिलो, the works of the workers of the world unite. You have nothing to lose but your chains. तुमका कसलीच भिरांत ना। तुम्ही जर एकठांय येयले, तुमच्यो ज्यो सांखळी आहात त्यो तुम्ही मोडून दवरतले आणि तुम्ही सुटकेवान जातले।